पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम पुराय जाला। 10 सप्टेंबराक फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले। पण सध्या पर्वरी फ्लायओव्हर नावावयल्यान सर्त सुरू जाल्या। मांडवी न्हंयेवयल्या तिसऱ्या पुलाक आदले प्रधानमंत्री वाजपेयी हांचे अटल सेतू अशें नाव दिला। मोपा विमानतळाक आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे नाव दिला। हाचे उपरांत आता पर्वरीच्या फ्लायओव्हराक कितें नाव दिवचे हाची चर्चा सुरू आसा। पर्वरी फ्लायओव्हरा खातीर गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांचे नाव दिवचे अशी मागणी बांदोडकार मोगींनी केल्या। हाचे उपरांत आनीक तरेकवार नावांची मागणी जावपाक लागल्या। फेसबुक तशेंच हेर समाज माध्यमांवरवीं आल्फ्रेड रोज आनी कदंब राजवटींतले राजा जयकेसी ह्याय नावांची मागणी जावपाक लागल्या। केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकी फ्लायओव्हराचे 10 सप्टेंबराक उक्तावण जातले। पण फ्लायओव्हराच्या नावाची चर्चा सध्या सुरू आसा। म्हापशा पर्वरी फ्लायओव्हर नामकरण समिती स्थापन जाल्या। हे समितीन फ्लायओव्हराक भाऊसाहेब बांदोडकार हांचे नाव दिवचे अशी जाहीर मागणी केली। हे मागणेचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका सादर करतले अशें समितीचे निमंत्रक सुभाष केरकार हांणी सांगले। इतिहासाचे अभ्यासक संजीव सरदेसाय हांणी कोंकणीतले गायक संगीतकार आल्फ्रेड रोज हांचे नाव दिवपाची मागणी केल्या। कालवी हांगाच्या आल्फ्रेड रोज हांणी 5000 वयर कोंकणी पदांक संगीत दिला। दुसरे एक इतिहासाचे जाणकार प्रज्वल साखरदांडे हांणी कदंब राजवटींतले राजा जयकेसी हांचे नाव दिवपाची मागणी केल्या। 11व्या शेंकड्यात जयकेसी हांणी सुसज्ज अशे रस्ते उबारिल्ले। गोंयांत सगळ्यात पयलीं तांच्या काळात मुळाव्या सुविधांची उबारणी जाली। हाका लागून राजा जयकेसी हांचे नाव दिवचे अशी मागणी तांणी केल्या। पर्वरी फ्लायओव्हर हो राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येता। हाका लागून नाव कोणाचे दवरचे हाचो निर्णय महामार्ग मंत्रालय घेतले। गोंय सरकार निर्णय घेवंक शकना। नावाविशींचो प्रस्ताव गोंय सरकाराक पयलीं राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाक धाडचो पडटलो। ही जापसालदारकी मुख्यमंत्र्यांची आसा। सध्या तरी नावाविशीं अजून कसलो विचार जावंक ना अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले। पर्वरी फ्लायओव्हराक नाव कितें दिवचे तुमकां कितें दिसता कमेंट करून सांगात।